पयलीं हांव आमचे विद्या फावंडेशनाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक आयज तेंच्या सपोर्टाचेर प्लस आमचे रविंद्र भवन तेंच्या बरोबर आमी हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा. आमचे मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक लागून. आनी आमी आतां हो एवरी 3 मंथ्स एक मेडिकल कॅम्प घेत आसा. लास्ट टायम आमी हावजींग बोर्डान ऑर्गनायज केलेलो होमिओपॅथी मेडिकल कॅम्प. आयज आमी हो स्पेशल कॅम्प ऑर्गनायज केला फक्त रिलेटेड टू हार्ट. हांगा रिलेटेड टू हार्ट प्रेशर चॅक जातलो, मागीर तेंची ECG फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तांकां दिता करून. मागीर शुगर चॅक जातले. स्कीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसा, अशे डिफरंट टायप जनरल डॉक्टर आसा जे मेडिसीन दितले. अशे डिफरंट डॉक्टर्स येयलेले आसा हांगा. 6-7 डॉक्टर आसा जे लोकांक गायड करता, हेल्प करता. आनी तेजो मॅक्सिमम फायदो म्हाका दिसता की आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जातलो. कित्याक आजून पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 200च्या वयर लोक रेजिस्टर जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता आयच्या दिसा कांय ना म्हणल्यार हेजो मॅक्सिमम लोक एडवांटेज लोकांक जो लाभ जातलो तो एक 500 लोकांक सुमार तेजो लाभ जातलो, फायदो जातलो. आनी हे मेडिकल कॅम्प म्हणटा ते कितें आसता, तेजी जी लोकांक खरीच गरज आसा. कित्याक हो कॅम्पाचो एक ECG फ्री ऑफ कॉस्ट काडपाक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तेजे लागून खुबशे लोक येयलेले आसा आपले हार्ट चॅक करपाक लागून, बाकीचे आपलो इश्यूज कितें आसा. आनी हो जो कॅम्प आतां आसा तो आतां आमी जानेवारीन परत सड्याचेर रिपीट करपाचो प्लॅनिंग केलेलो आसा. ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा. सो अशे एवरी 3 मंथ हो कॅम्प एकदां जातलो. डिफरंट कॅम्प जातले, तेजे भितर डिफरंट नेक्स्ट कॅम्प जातलो, तेजे भितर डिफरंट आमी डॉक्टर हाडटले. सो आमी लोकांचे हेल्थाची काळजी घेवंक जाय. कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की लायफ इतली बिजी जालेली, सगळे जाण बिजी आसा लायफान. कोण आपले हेल्थाचे केअर घेवपाक पावना, दीस रात कामा भितर गुंतलेले आसा, बिजी उरता. बट तेजो एक बेनिफीट लोकांक मेळचो म्हणून आमी ऑर्गनायज केलेलो आसा. तेज्या लागून परत हांव सगळ्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक थँक्यू म्हणटा, स्पेशली डॉक्टरांक जेंच्यांनी आयज संडे आसून, कित्याक ते सबंद वीकभर डॉक्टर बिजी आसता, बट आयज संडे आसून सुद्दां तेंच्यांनी आपले फॅमिली सॅक्रिफायस करून हे कॅम्पाक ते हाजीर जाले, रावले. म्हणून हांव तांकां परत एकदां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. एक डाउट्स क्लियर करूंक सोदता. पळय, हो 2 सेपरेट इश्यू आसा. कालचो जो आसा तो एक सोशल कॉज लोकांक हेल्प जावपाक लागला. फिशरमॅन जे गरीब लोक आसलेले, फिशरमॅनांक हेल्प करपाक लागून ती इनिशिएटीव घेतला. आयज 1.5 लाख रुपया जो एक मोटराक पडटा तो एक फिशरमॅनाक गेला. 32 मोटर्स आमी दिले आसा. सो आयज ते CSR फंडाच्या अंडर कंपनी कडसून तांकां लोकांक एक बेनिफीट दिला. आयज ते लोक खुशाल आसा, कित्याक ते गरीब फिशरमॅन लोक आसले, तेंचे कडेन ताकद नासली. सो तो कालचो एक प्रोग्राम आसा तो एक स्पेशल सेपरेट कॉजाक लागून केलेलो. आयचो जो मेडिकल कॅम्प आसा हो एक सेपरेट कॉज आसा लोकांच्या हेल्थाक लागून. तेच्या लागून स्पेशली डॉक्टर्स येयलेले आसा, स्पेशलायज्ड डॉक्टर, बरे डॉक्टर येयलेले आसा. हो लोकांक खंय तरी बेनिफीट दिवपाक लागून. हे 2 इश्यू सेपरेट आसा. आनी जो तुजो तिसरो मुद्दो आसा कोलाचो स्टँड जो म्हाजो पयलींसून आसलेलो, जे बाबा आमी कोलाच्या अगेन्स्ट आसा, कोल पोल्युशन जावचें न्हू. म्हाजो तुमी मॅनिफेस्टो काडून पळया, कोल पोल्युशन जावचें न्हू म्हणून. ते म्हाजे पयलींसून आजून सुद्दां म्हाजो तोच स्टँड आसा. म्हाजो स्टँड खंय चेंज जालो ना. कोल पोल्युशन हो मुर्मुगांवान हो वास्को एरियेन जावचो न्हू हेजेर आमचो स्टँड जो पयलीं आसलो तोच म्हाजो स्टँड आसा. बाकीचे कोणाक कितें जर म्हाज्या ते कमेंट्स मारता ते ओके आसा, बट म्हाजो स्टँड हांव क्लियर करता की आजून पयलीं म्हाजो तो स्टँड आसा दॅट वी आर अगेन्स्ट कोल पोल्युशन. आनी तेजे लागून आमी फर्म आसा अजून पर्यंत. ऑलरेडी यू हॅव टोल्ड टू द कंपनीज ऑल्सो. म्हणून कंपनीकूय तुमी तेच सांगलेलें आसा. कंपनीकूय तेच सांगलेलें आसा. आनी कंपनीक आमी सांगलेलें आसा कितें हेन फुडें तुमी जी एक्टिविटीज करता तुमकां कोल वाडोवपाक आमी कशें दिवपाना. जी एक्टिविटीज तुमी ते करता ती सुद्दां तुमी ते डोम घाला आनी करा म्हणून सांगलेलें आसा. आनी आजून सुद्दां हांव सुद्दां म्हाजी जर फुडें तेंच्या वांगडा मिटींग जाली आनी उलोवप चान्स मेळ्ळो जाल्यार पब्लिकाच्या भितर आनी ते कंपनी वाल्यांकूय सांगतलो की डोम इज मस्ट आनी ते डोमाच्या भितर जावं करा तुमी, जेतून डस्ट पोल्युशन, कोल पोल्युशन जावचो न्हू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.